Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. तो आपण एक लहान मागणी करूया. येस, आमेन. गिफ्ट प्रेन आम्ही टांगसान प्रे केला तेवूय बी एक मागणें. बट सेशन स्टार्ट जावचे पयलीं एक ल्हानशेंच करूया. ओके. मोगलो बापा जेजू क्रिस्ता, पवित्र आत्म्या, ह्या वेळा खातीर, ह्या दिसा खातीर तुका दिनवा आसता. आनी जें तूं कितें आमकां ह्या सेशनान शिकयतलोय ताचे पासतूय तुका दिनवा आसता. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तूं आमचे कडेन उलयताय ताचे पासत तुका दिनवा आसता. मोगलो बापा, हे मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. रातीं जें आमी शिकतालीं तेंत आनी इल्लेशें कंटिन्यू करुया. सो रातीं शिकतालीं आमी डिफरन्स पयले सुवातेर स्पिरीट, सोल आनी बॉडी मदें. आमचो आत्मो आहा, आमचें मन आहा आनी आमची कूड आहा तांचे मदें डिफरन्स कितें पळय तें, आनी डिफरन्स एके वाटेन जावनूय तांचे मदें कनेक्शनूय कितें आहा पळय तें आमी पळयताले. पळय ना तर ओके. फुडें वेंच्या पयलीं एक मातशें रिविजन केलें जाल्यार डिफरन्स कितें तिनाय मदें स्पिरीट, सोल आनी बॉडी मदें डिफरन्स कितें, और आत्मो, मन आनी कुडी मदें डिफरन्स कितें. कितें अंतर आहा तांचे मदें. सेम ती सगळीं, कितें तरी अंतर आहा न्हू. कितें अंतर तो. ओके. आत्मो ह्या वेळार दर एकल्याचो आमचो देवा कडेन एक आहा. मना लागीं मन दोनूय वाटांनी वचोंक जाता. आत्म्या वाटेन वचोंक जाता, नाजाल्यार कुडी वाटेनूय वचोंक जाता. ओके. आनी कूड म्हणल्यार आमचें भायलें कवरींग, ही बॉडी ऑर हें फिजिकल सरावंडींग, जंयसर आमचो आत्मो आनी आमचें मन कूड त्या आत्म्याक आनी मनाक एक घर कहें. आमी एका घरान रावता, तेवूय बी घर आमचें टेम्पररी. या संवसारायलीं अंतरून वता तेन्ना तें घर फाटीं सांडून वता. सो तितल्याच टायमाक तें एक घर आमकां दिल्लें आहा. तो ती कुडूय आमच्या आत्म्याक आनी आमच्या मनाक एक घर कहें. पूण ह्या तिनाय मदें कनेक्शन कितें आहा. अंतर तर आहात. अंतर आहा आत्मो, मन आनी कुडी मदें अंतर आहा, पूण तांचे मदें कनेक्शनूय आहा. तें कनेक्शन कितें. तिनूय एकामेकाक कनेक्टेड आहा. सारकें. बॉडी आनी स्पिरिटा मदें कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन ना. तें कनेक्शन जाता आमच्या मना वरवीं. बॉडी आनी स्पिरिटा मदें आमचें कनेक्शन जाता मना वरवीं. आतां काल आमी शिकताले हांव स्पिरीट. आतां आमच्या स्पिरिटाक एक नवो जोल्म मेवला. आमच्या स्पिरिटाक एक नवो जोल्म मेवला. जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतला, तेन्ना तो आमचो नवो जोल्म जाला. आमी बॉर्न अगेन जाल्या म्हणटा ती आमच्या कुडीन न्हू, पूण आमच्या आत्म्यान, आमच्या स्पिरिटान. आनी बायबल म्हणटा आयज आमी जे भाशेन जेजू आहलो तेच भाशेन आमी ह्या संवसारार आहा म्हणटा. आतां तो एक व्हडलो स्टेटमेंट. कित्याक आमी जेजूक जरी पळयलो जाल्यार दिसता जेजू सारको टॉप हिंगासर आहा म्हणून. ताजे सारकें आनी कोण ना, ताजे सारकें आमी जावंक केन्नाच पावचें ना. दिसता वा ना. दिसता न्हू. जेजून जें कितें केलां तें आमी केन्नाच करूंक पावचें ना हें दिसता. पूण बायबल तो दुसरेंच सांगता.
बायबल म्हणटा जे भाशेन जेजू हा ते भाशेन आयज आमी ह्या संवसारार तेवूय बी म्हणटा. जस्ट 1 John पळोवया, 1 John 4:17. Can you put that on the screen? One John 4:17. By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as he is, so also are we in this world. कोंकणीन वाचलें जाल्यार जोडटेच्या दिसाक पूर्ण विस्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सोवें मोग संपादनेक पावलो. कारण ह्या संवसारांतसून आमी जेजू सारकीं जाल्या. कारण कितें म्हणटा, जोडटी तर जातलीच, ओके, पूण जोडटी जाता त्या टायमार आमकां आनीक भिवपाची गरज ना. कित्याक काल आमी रोमन्स 8 वाचन कितें रोमन्स 8 वर्स 1 वाचलां ते भाशेन आमी जी कोण आतां जेजू क्रिस्तान आहा तांकां आनीक खास्तीचें फॉर्मण ना. जोडटेचो दीस आमी मनान हाडलो जाल्यार कितें जाता, देव पळयतलो कितें कितें आमी केलां, कितें बरें केलां, कितें वायट केलां, आनी वायट केलां ते प्रमाणे एक कास्तेचें फॉर्मण दितलो. हें आमच्या मनान आहल्लें. पूण आतां बायबल कितें म्हणटा, जी कोण जेजू क्रिस्तान आहा तांकां आनीक खास्तीचें फॉर्मण ना. आनी जोरी तर आमकां खास्तीचें फॉर्मण ना जाल्यार जोडटेच्या दिसा आनीक कसली भिरांत आसतली. आमचे अगेन्स्ट जरी केस चलता, ओके, आमचे अगेन्स्ट जरी एक केस चलता फिजिकल वर्ल्डान, एक एग्जाम्पल घेवया, कसली तरी केस चलता आनी आमी जाणो आमी कितें तरी वायट केलां. सो केसीन एविडन्स आहा आमचे अगेन्स्ट की आमी कितें तरी वायट केलां म्हणून. सो जेन्ना ती केसीचें हियरींग येता, कोर्टान वता, तेन्ना आमी फुल्ली कॉन्फिडंटली वयतलीं की आमचे अगेन्स्ट कांय जजमेंट येवचो ना म्हणून कॉन्फिडंटली वचोंक जातलें. कित्याक जाणो न्ही मातशें कितें तरी वायट केलां, सो जज आतां जजमेंट दितलो, कितें तरी भितर घालिना जाल्यार फायन तरी पडटली. सो मातशी भिरांतीन वता. पूण जरी तर आमचे अगेन्स्ट केसूच ना, ओके, कसलीच केस ना, जाल्यार कोर्टान वचोंक भिरांत दिसता. जाल्यार कोर्टान आनी वचोंक भिरांत दिसना, कित्याक केसूच ना. एक आमचे लागीं मिस्टेक जातली. आमी पयलीं चिंतालीं की आमचे अगेन्स्ट केस आहा पूण फारीकपण मेळचें ना. पूण आतां ती आमचे कडल्यान केसूच काडून व्हेल्या. देव आनी ती केस दवरिना आमचेर की ओके कितें तरी आमी वायट केलां म्हणून. केस क्लोज्ड म्हणटा तो. तर जरी तर केस क्लोज जाल्या, फारीकपणाचें आनीक क्वेश्चनूच ना, खास्तीचें आनीक क्वेश्चनूच ना. ताका लागून तो जोडटेच्या दिसा म्हणटा आमी पूर्ण विस्वासान वचून ऑर आमी कॉन्फिडन्सान फुडें वचूंक जाता. कित्याक खास्तीच्या जाग्यार आतां आमकां कितें दिलां, मोग दिला. देवा कडल्यान आनीक खास्त येना. देवा कडल्यान येता तो आतां फकत मोग, फकत मोग. कित्याक लागून आतां फकत मोग येता, कित्याक आतां जेन्ना आमचो नवो जल्म जाला तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारक्याचो जाला.
जेजू देव आहलो वय वो ना जेजू देव आहलो पूण जेन्ना तो संवसारार आयलो ताणें मनशाचें रूप घेतलें कित्याक अगेन कालूच आमी पळयताले जरी जे मेरेन आमी ह्या संवसारान आहा ते मेरेन आत्म्याक संवसारा लागीं कांय करूंक जायना एक कुडीची गरज सो देवाक लेगून संवसारार येवन आमच्या सोडवणेचो प्लॅन थाऱ्यार घालूंक एक कुडीची गरज आसली ताका लागून ताणें ती मनशाची कूड घेतलेली तो मनशाच्या रुपान संवसारार आयलो पूण जेन्ना तो मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो तेन्ना ताका एक नवी कूड मेवली ताका एक नवी कूड मेवली आनी तेच कुडीन तो स्वर्गार पोत्तून स्वर्गार आपल्या बापाशी पोत्तून गेलो आतां आख्ख्या मनशाकुळाचें जें फारीकपण दिवंक जाय आसलें आख्ख्या मनशाकुळाक जी खास्त लागूंक जाय आसली ती जेजून आपल्याचेर घेतली जरी तर आमी म्हणटा वा जरी देव आमकां सांगता की आतां आनीक कोणाचेरूच खास्तीचें फर्मोण ना तें ब्लँकेट न्हू कंडिशन आहा ताजेर जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर बाबात दवरता जो कोण जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेता ताका आनीक खास्तीचें फर्मोण ना कित्याक जरी तर खास्तीचें फर्मोण आसूंक जाय आसलें खास्तीचें फर्मोण डेफिनेटली आसूंक जाय आसलें आमकांय तें खास्तीचें फर्मोण लागू जातालें पूण तें खास्तीचें फर्मोण जेजून आमचे सुवातेर जेजून आपल्याचेर घेतलें फारीकपण तर दिल्लेंच आहा हें न्ही की वायट केलां ताका आनीक फारीकपण दिवंक नाका जरी तर कोणें वायट केलां आनीक ओके ती केसूच धरयाचो कोणें तरी वायट केलां ताची केस कोर्टान गेल्या ओके वायट केलां ना न्हू वायट केलां आनी जाणें कोणें वायट केलां तो जाणूय बी आपणें वायट केलां सो कोर्टान म्हज्या आतां जजमेंट येवपाचो आहा पूण थंयसर जरी ती केस पळोवन वायट केलां खरें तरी पूण तो जज म्हणटा आपूण तुका पनिशमेंट दिना जाल्यार तो जज आपल्याचें काम सारकें करता वायट केलां न्हू आनी प्रुफूय आहा वायट केलां म्हणून पूण जज म्हणटा ओके वायट केलां सोडून दी आपूण आनी जजमेंट तुका तुजेर घालिना तूं वच जाल्यार तो जज आपल्याचें काम सारकें करतलो ना करूंक जाल्यार तो कसलो जज जालो थंयसर आनी ते जस्टीस आनी उरोंक ना तो जज आनी जस्ट जज म्हणटा ते भाशेन आमी तो आनी उरोंक ना ताणें जें वायट केलां जें रॉंग केलां ताका जी खास लागता ती जजान दिवंकूच जाय पूण जरी तर एकल्या मनशान तें वायट केलां आनी ताका फायन लागूंक जाय ओके जें कितें वायट केलां रूल ओ लॉ मोडला ताका फायन लागता एका मनशान केलां आनी जज म्हणटा ही फायन तुवें पे करूंक जाय पूण त्या मनशाच्या जाग्यार आनीक दुसरो येवन म्हणटा ओके फायन लागता न्हू ती फायन तूं फारीक करिनाका तुज्या जाग्यार हांव फारीक करतलो जाल्यार जजान म्हणोंक जाता ताणेनूच फायन फारीक करूंक जाय म्हणून ताणेनूच फायन फारीक करूंक जाय म्हणून ना जजान म्हणोंक जायना ती फायन फारीक कोणें करूं जजाक जाय ती फायन फारीक केल्ली तेन्ना ती खास्त पुरी जाता फायन जेन्ना फारीक करता तेन्ना ती खास्त पुरी जाता पूण कोण फायन पे करता तें जज पळयना पळय सुर्गींचे वाटेनूय अहेंच जालां खास आमचेर पडोंक जालें आमी वायट केलां ना न्हू आमी जाणो आमी वायट केलां म्हणून सो खास ती आमचेर पडोंक जाय आसली ती फायन आमचेर पडोंक जाय आसली पूण आतां जेजू येवन म्हणटा वायट केलां तुमी नो प्रॉब्लम जी फायन तुमी भरूंक जाय ती फायन ती खास्त तुमच्या जाग्यार आपूण भरता सो जें कितें जेजून भोगलां तें एक्चुअली आमचेर येवंक जाय आसलें आख्ख्या मनशा कुळाचेर येवंक जाय आसलें पूण तें जेजून आपल्याचेर घेतलें सगल्यांची फायन सगल्यांची खास्त ताणें आपल्याचेर घेवन ती आपणे फारीक केली आनी जरी तर आयज देव आमकां म्हणटा तुमकां खास्त ना ती आनीक आनी ना कित्याक ती खास्त ऑलरेडी जेजून फारीक केल्या खास्त ती काडून उडयल्या बेश्टीच न्हू खास्त फारीक केल्या म्हणून काडून उडयल्या फारीक केल्या कोणें आमी न्हू जेजून आमच्या जाग्यार ती खास्त फारीक केल्या
आनी जरी तर कोर्टान बसून गेलीं जाल्यार एकल्यान ती कास फारीक करूंक ती फायन फारीक करूंक जाय आसली, दुसऱ्यान येवन केली. दुसऱ्यान फायन फारीक केल्या उपरांत कोणें पयलें कोणें रॉंग केल्लें तो फ्री जाता? जाता न्हू. सेम जेजू आनी आमचे मदें. जेजून ती कास्त फारीक केल्या पूण आमच्या जाग्यार. आनी तातूंतल्यान ती आमकां फ्रिडम मेळल्या, तातूंतल्यान ती आमकां सुटका मेळल्या. आनी हाचो रिजल्ट हो जाला की आयज आमी आमच्या सुर्गीच्या बापा कडेन पोत्तून एकवटल्या. पयलें जेन्ना आदामान पातक केल्लें तेन्ना आमचो आनी बापाचो एकवट म्हणलोलो, सारकें. पयलीं पातक करच्या पयलीं मनीस आनी देव एक आहले ओतम्यान. मनीस आनी देव एक आहले ओतम्यान. मागीर तें पातक केल्या उपरांत कनेक्शन मोडलें. पूण जरी तर मनीस आनी देव पोत्तून एक जातलो जाल्यार तें मोदें पातक आहा न्हू, त्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जाय. त्या पातकाचें फारीकपण दिवंक जाय. तें फारीकपण आतां जेजून दिलां. सो मनशाच्या आनी देवा मोदें जें पातक आहलें तें आतां काडून उडयलां, ताचें फारीकपण दिलां. तें काडून उडयलां म्हणटच आतां पोत्तून मनीस आनी देव पोत्तून एक जाल्या. पोत्तून एक जाल्या. ताका लागूनच तो पवित्र आत्मो आमचे भितर आयला. ना जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर येवचो नाहलो. जरी तर आमचें पातक काडूंक नाहलें तो पवित्र आत्मो आमचे भितर येवचो नाहलो. आमचें तें पातक काडून उडयलां आनी आमचें आनी देवा मदें आनीक गॅप ना. कित्याक पवित्र आत्मो तो आमचे भितर आयला. पवित्र आत्मो आनी देव सेपरेट न्हू न्ही. दे आर वन. दोगूय एकूच ते, तांकां सेपरेट करूंक जायना. सो आयज पवित्र आत्मो आमचे भितर आयला आनी आमच्या स्पिरिटा बराबर एक जाला. ताका लागून आयज बायबल म्हणटा आमी ह्या संवसारांत सानूच जेजू सारक्याचीं जाल्या. जस्ट एज जीसस इज, सो ऑल्सो आर वी इन दीस वर्ल्ड. आमी जेजू सारक्याची जाल्या आमच्या ओतम्यान, कुडीन न्हू. जेजू सारक्याची जाल्या आमच्या ओतम्यान. सो जेन्ना देव आयज आमकां पळयता तेन्ना तो पळयना की आमी कितलीं पातकां केल्यां, आमी कितलें वायट केलां, आमच्या भितर कसलें उणेंपण आहा, तें सगळें तो पळयना. तो कितें पळयता, आमचो ओतमो जो परफेक्ट जाल्लो आहा, आमचो ओतमो जो जेजू सारक्याचोच जाल्लो आहा ताका पळयता. कुडीक आनी पळयना तो. भायलें आमचीं एक्शनां कितें आहा ताका पळयना तो. तो पळयता आमच्या ओतम्याक. आमच्या ओतम्यान कितें आहा आनी आमच्या ओतम्यान ताणें गिरेस्तकाय कितली गिरेस्तकाय घातल्या आनी कसली गिरेस्तकाय घातल्या ताका पळयता. कित्याक जेन्ना तो पळयता, देव आमच्या ओतम्याक पळयता तेन्ना आमच्या ओतम्या भितर आनी जेजू क्रिस्ता भितर ताका आनी अंतर दिसना. जे भाशेन जेजू क्रिस्त आहलो तेच भाशेन आयज आमी सगळीं ह्या संवसारार म्हणटा मेल्या उपरांत न्हू, ह्या संवसारांत सानूच जेन्ना आमचो नवो जल्म जाता तेन्ना आमी आमच्या ओतम्यान जेजू क्रिस्ता सारकें जाता. कांयच उणेंपण ना आमच्या ओतम्यान आनी कांयच उणेंपण ना. ओतमो आमचो देवान परफेक्ट केल्लो आहा आनी तो ओतमो आयज देवा सांगाता एक हा. दोशी आनी ना, तो देवा सांगाता एक हा. पूण तें हा, हें सगलें हा आमच्या ओतम्यान. तें जरी आमी आमचे कुडीन अनुभवतले जाल्यार तें आमच्या मनांतल्यान पास जावंक जाय. कित्याक कुडी मोदें आनी ओतम्या मोदें जें कनेक्शन आहा तें आमच्या मोनाचें. तें आमच्या मोनाचें. जेन्ना आमी बायबल वाचतले, जेन्ना आमी वायट बुकायल्यान कन्फेशन करता, ते वायट बुकाय जायते प्रॉमिसीस आमकां मेवता. काला म्हणटालो न्हू, कशे भशेन आमकां आमच्या ओतम्यान कितें आहा तें आमकां कशें कळटा. त्या देवाच्या उतरा वरवीं, ज्या उतरान ताणें आमकां आपल्यो भासावण्यो दिल्या ताचे वरवीं आमकां गमोन येता आमच्या ओतम्यान देवान कितें घातलां पळय तें आनी आमच्या ओतम्यान कितें आहा पळय तें.
तें जेन्ना आमी वाचता ताजेर जेन्ना आमी नियाळ करता तेन्ना आमचें मन नवसरून येता जाणो जावंक आनी सोत मानूंक आमच्या आत्म्यान कितें आहा पळय तें आनी तें जेन्ना आमी सोत मानता आनी आमचें मन नवसरता तेन्ना तें आत्म्यांतलें आमचे कुडीन आमकां अणभवूंक मेळटा कुडीन आमकां दिसता प्रेज गॉड हालेलुया आतां कालूच ब्रदर तुजो एग्जाम्पल घेतलो जाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स तुजे भितर ऑलरेडी आहलो पूण तुज्या मनान एक थॉट आहलो की तो कित्या कारणान लागून तो तुज्या जिबेर तुका अणभवूंक मेळना वय हें खंय आहलो तो एक्चुअली ब्लॉक आहलो ना हो ब्लॉक आहलो मनान चिंतनान एक बिलीफ जी आहली ती 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 सांगताली की ती जिबेर तो अणभवूंक मेळना म्हणून पूण जेन्ना तुवें तुजें मन बदललें आनी तें मन बदललें आनी जें उतर तुवें आयकलें ताजेर तुवें बिलीव केलें ताजेर तें तुवें सोत मानलें तेन्ना तो ब्लॉक गेलो आनी जो गिफ्ट ऑफ टंग्स तुज्या आत्म्यान आहलो गिफ्ट ऑलरेडी देवान घातलेलो तो तुका तुजे जिबेर अणभवूंक मेळलो प्रेज गॉड सगल्या वाटेन तोच सिस्टम सगली देवाची गिरेस्तकाय आमच्या आत्म्यान ऑलरेडी घातलेली आहा जी ऑथॉरिटी जो अधिकार आमकां सैतानाचेर दुयेंसाचेर वायटाचेर दिल्लो आहा तो खंय दिल्लो आहा आमच्या आत्म्यान दिल्लो आहा आमचे कुडीन तो फील जावपाचो ना आमचे कुडीन तो फील जावपाचो ना जरी तर कुडीन फील जातालो जाल्यार अशें जातलें आसलें की जीं कोण आमी वाडलेलीं आहा तांकां सुबेज ऑथॉरिटी आहा आनी भुरग्यांक ऑथॉरिटी ना पूण जरी तर आमचेच मोदें पळोवपाक गेल्यार एक 12 वर्सांचो भुरगो आपली ऑथॉरिटी आमी वाडलेल्या परस चड कॉन्फिडन्सान उजार करता 12 वर्सांचो आनीक 9 वर्सांचे भुरगे आहा जे आमी वाडलेल्यांक खीन आपली ऑथॉरिटी जी आहा ती चड नेटान एक्सरसायज करता ऑथॉरिटी भावार्थ सगळें आमच्या स्पिरिटान देवान ऑलरेडी घातलेलें आहा जेन्ना आमी मन नवसरता तेन्ना जें आमच्या स्पिरिटान आहा तें आमचे कुडीन अणभवूंक मेळटा एज लागना तेका एज लागना तेका तेच घडये जेन्ना आमी मन नवसरता तेन्ना देवाची गिरेस्तकाय आहा देवान आमकां आपल्या नांवान अधिकार जो दिल्लो आहा ती आमी आमचे कुडीन अणभवूंक पावता हालेलुया प्रेज गॉड थँक यू जीसस आमी तो जेन्ना आमी एवरीडे बायबल वाचता कन्फेशन करता मागण्यांन वेळ जाता उतराचेर नियाळ करता वो जो एफर्ट घालूंक जाय तो घालूंक जाय आमचें मन नवसरूंक आमच्या चिंतनांनी तो बदल हाडूंक चिंतनांनी बदल आयलो म्हणटच आमच्या फिलिंगाचेर बदल येतलो आमच्या डिसिजनांनी बदल येतलो आनी आमचें मन बिलीव करूंक पावतलें आमच्या स्पिरिटान कितें आहा पळय तें जाचो प्रूफ आमकां उतरान मेळटा आनी न्हय की आमकां आमच्या दोळ्यांनी कितें पळोवंक मेळटा ओ फील करूंक मेळटा आमचे कुडीन पळय ताजेर मन अग्री जातलें बॉडीक न्हू मन अग्री जातलें स्पिरिटाक आत्म्याक कुडीन कितें जाता तें जाता खरें डिनाय करिना आमी जायना म्हणिना पूण ताचेर चड फोकस घालचे सुवातेर आमच्या आत्म्यान कितें आहा ताचेर आमी चड फोकस घालूंक शिकता नाजाल्यार कुडीन कितें जाता ताचेर फोकस घालूंक मनाक आनी एफर्ट घालूंक पडना तो नॅचरली ते वाटेन वता मन तें एफर्ट घालचो पडटा मनाक आमच्या आत्म्यान कितें आहा तें बिलीव करपाक तें पळोवपाक तें इमॅजीन करपाक कित्याक तें मन जावन आहा ती गेटवे जरी तर रोमन्स 12:2 आमी घेतलो
ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात. पूण हें बेश्टेंच करूंक जायना न्ही आमकां. जरी तो संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूं नाकात म्हणटा जाल्यार खल्लो तरी बदल येवपाक जाय. आतां हें जरी वाचीत जाल्यार आमचो फोकस जातलो आमच्या एक्शनाचेर. आमी फोटी मारूंक उपकारना, सोरो सिगरेट पिवंक उपकारना, चोरी करूंक उपकारना. ही सगळीं एक्शनां आमच्या मनान येतली. संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलनाका म्हणलें जाल्यार कोणा लागीं वायट उलयनाका, कोणाक त्रास दिनाका, कोणा कडल्यान चोरी नाका. ही सगळीं एक्शनां. पूण एक्शन करच्या पयलीं चिंतप येता न्हू. चिंती नासतना आमच्यान तर एक्शन घेवंकूच जायना. कोण चोरूंक लेगून वेता, व्हडली चोरी न्हू, धाकटी चोरी पासून कोत्ता जाल्यार ती चोरी करपाक पयलें मनान चिंतप येवपाक जाय. जरी तर आमी एक्शनूच बदलूंक गेल्यार जाल्यार आमी पोत्तून फेल जातलीं. कित्याक त्या एक्शनांक फाटल्यान जें चिंतप आहा तें बदलूंक ना. जरी तर एकलो आहा, एग्जाम्पल घेवया, ओके, जो सदांच सोदता ताका आमी वचोन सांगलें देव म्हणटा चोरी करूं न्हय, सो तूं आतां चोरी करपाची सोड. त्या वेळार तो म्हणत ओके 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 सारकें तूं सांगताय पळय तें सारकें, चोरी करप सारकें न्हू, आपूण सोडटा. पूण तें चोरी करप एक्शन, तें चोरी करपा फाटल्यान एक चिंतप आहा न्हू. तें चिंतप मे बी येता की म्हजे लागीं जें कितें आहा तें म्हाका पावना, म्हाका आनीक जाय. तें आनीक जाय त्या कारणाक आपूण वचोन चोरी करता. जे मेरेन तें चिंतप बदलो ना की जें म्हजे कडेन आहा तें म्हाका पुरो, ओ देवान म्हज्यो सगल्यो गरजो पुरो केल्या, चिंतप ते भाशेन बदलो ना, ते मेरेन तें एक्शन बदलचें ना. थोड्या टायमाक बदलत, पूण मागीर पोत्तून तो पडटलो, पोत्तून तो चोरी करूंक पावतलो. कित्याक त्या एक्शना फाटलें जें चिंतप आहलें तें बदलूंकूच ना. नोसोरणी येता आमच्या एक्शनांनी बदलणी येता जेन्ना आमच्या मनाची आमच्या चिंतनाची नोसोरणी जाता पळय तेन्ना. आनी हो स्क्रिप्चर सांगता ते भाशेन आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. पूण फुडें वचोन सांगता कशीं चलूं नाकात. हें जरी तर आमी करूंक पावतलीं जाल्यार कशीं. फुडें वचून सांगता जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावन दी. जिविताची चाल जरी नवी जातली जाल्यार पयली मनाची नवसोरणी जावंक जाय. जिविताची चाल जरी नवी जातली जाल्यार मनाची नवसोरणी जावंक जाय. मन नवसोरना नासतना चाल बदलूंक जायना. आतां आमची चाल जाल्या कुडीन आमचें कितें घडटा ताचे प्रमाणे चलोवंक. जें कितें आमी पळयता, जें कितें आमी आयकता, जें कितें आमकां फील जाता ताचेर धरलेली आमची चाल जाल्या, ताचेरूच धरलेलें आमचें चिंतप जालां, आमचीं डिसिजनां जाल्यां, आमी कितें आमचे लागीं घडटा, आमचे लागीं आमकां कितें आयकूंक येता ताचेर. न्यूजार जें कितें येता तें आमी पळयता, तें आमी आयकता, ताचेर आमची जिविताची चाल जाता, ताचेर आमचीं डिसिजनां जाता. टीव्हीचेर आमी कितें पळयता, रेडियाचेर कितें आयकता, कामार वेता थंयसर आमच्या कलिगा लागीं फ्रेंडा लागीं उलयता, ते आमकां कितें सांगता, तांच्या जिवितान कितें घडटा तें आमी पळयता, आयकता, ताचेर आमचें चिंतप घडोवन येता, ताचेर आमचीं डिसिजनां दवरलेलीं जाता. न्यूजार जरी पयलें कितल्या जाणांचे जॉब वेतात, कितल्या जाणांक हजारांनी लोकांक कामाचे काडल्यात, त्या वेळार आमचें इमोशन ताचेर दवरलेलें जाता, एक भिरांत येता.
इतल्या जाणांचे जॉब येता, मार्केट सारकें ना, मार्केट डावन गेलां, म्हजोय जॉब वचत काय, ज्या बिझनेसान ज्या कंपनीन हांव काम करता तांचें बिझनेस डावन गेलें जाल्यार म्हजोय जॉब वचत काय, म्हाकाय ते कामांतले काडीत काय, भिरांत येता, एक चिंतप येता. तें चिंतप कित्याचेर दवरलेलें आहा? फिजिकल वर्ल्डान कितें घडटा पळय ताचेर, आनी जें आमी पळयता, जें आमी आयकता पळय ताचेर. पूण तेंच मन आमी जरी आमच्या स्पिरिटान कितें आहा ताचेर घातलें जाल्यार आमचें चिंतप कितें जातलें? की हो जॉब म्हजो सोर्स न्हय, म्हजो देव म्हजो सोर्स. आनी म्हज्या देवान म्हाका सांगलां, आख्ख्या संवसाराक जरी भूक मारी लागलेली आहा तरी पूण तुजे कडेन, म्हज्या भुरग्यां कडेन भरपूर आसतलें. आख्ख्या संवसाराक लेगून भूक मारी लागलेली आहा. इवन ड्युरींग अ फॅमिन यू वील हॅव प्लेंटी. तुजे लागीं भरपूर आसतलें. जरी तर हें हाचेर आमी आमचें मन दवरता. संवसारान जायतो न्यूज येता जायत, मार्केट डावन गेलां, स्टॉक मार्केट पडलां, लोकांचे जॉब गेल्यात. कॅन यू पुट दॅट डायग्राम? तें जरी आमी पळयता जाल्यार भिरांत येतली. पूण जरी तर तेंच मन आमी काडून आमच्या ओतम्यान जी गिरेस्तकाय देवान घातलेली आहा, सगल्यो गरजो आमच्यो पुऱ्यो केल्ल्यो आहा, ताची बासावणी आमकां दिल्या, ताचेर घातलें जाल्यार आमकां येतलो भावार्थ. हिंगासर कितें जाता? सगलो तो न्यूज. फिजिकल वर्ल्डान आमकां सगळें पळोवपाक मेवता. जॉब गेल्यात, कंपनी बंद जाल्यात. आमचें मन जरी ताचेर फोकस करता जाल्यार ताचो फळूय आमकां मेवतलो. भिरांत येतली, भिरांत येतली, टेन्शन जातलें. त्या टेन्शनान आमी दुयेंतूय पडोंक जाता. कित्याक आमचें मन कित्याचेर दवरलेलें आहा? हांगासर कितें घडटा पळय ताचेर. पूण हांगासर घडटा तें घडटात, पूण तें घडटनाय हांगासर देवानूय एक भासावणी दिल्ली आहा की हांगासर भूकमारी लागल्या खरी, पूण आपणें तुज्यो सगल्यो गरजो पुऱ्यो केल्यात. तुका कसलेंच उणेंपण आनीक आसचें ना, कित्याक आपणें तुज्यो गरजो पुरो केल्यात. सो आमचें मन दोनी वाटांनी वचोंक जाता. जरी तर कुडीन कितें घडटा ताचेर वेता जाल्यार ताचें फळ आमकां मेवतलें भिरांत. पूण जरी तर मन देवान कितें आमकां बरोवन सांगलां आमच्या ओतम्यान, ती गिरेस्तकाय कसली गिरेस्तकाय घातल्या ताचेर आमचें मन वेता जाल्यार तातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडटलो. तातूंतल्यान आमचो भावार्थ वाडटलो. आनी तो भावार्थ हें तें चॅनल हांगासर कितें आहा न्हू, हांगासर कितें आहा तें हांगा पावपाक हें चॅनल हातूंतल्यान वचोंक जाय, तें मनांतल्यान वचोंक जाय. पूण जेन्ना आमचें मन हांगासर दवरलेलें जाता, आमचें मन आमच्या ओतम्यान कितें आहा ताचेर दवरलेलें जाता, तेन्ना भावार्थ वाडटा. आनी तो भावार्थ जाता हांगासरल्यान हांगा वचपाक तो एक फोर्स. पुश करूंक जाय न्हू कितें तरी, ते भावार्थ जाता एक तो फोर्स. त्या भावार्थांतल्यान जें आमच्या ओतम्यान आहा तें आमचे कुडीन पावता. मन आहा ताचें एक पाट मन नसरलें आनी देवाच्या उतराचेर दवरलेलें जाल्यार, आमचें चिंतप, आमचीं डिसिजनां, आमची इमोशन्स देवाच्या उतराचेर दवरलेलीं जालीं, तेन्ना तो भावार्थ एक्टिवेट जाता. आनी तो भावार्थ जाता तो फोर्स जो आमच्या स्पिरिटान कितें आहा तें आमचे कुडीन पुश करूंक, तें आमचे कुडीन पुश करूंक. हालेलुया, प्रेज गॉड, थँक यू जीजस. सो जेन्ना आमी त्या प्रॉमिसांचेर नियाळ करता, जितली सुबेज ती आमी कन्फेस करता, तातूंतल्यान आमकां गमन येता आमच्या स्पिरिटान कितली गिरेस्तकाय आहा पळय ती, कसली गिरेस्तकाय आहा पळय ती. आनी जितले सुबेज आमी ताचेर नियाळ करता, कन्फेस करता, ताजो हेतू हो की आमचें मन नवसरूंक. आमच्या कन्फेशनाचो हेतू न्ही की गॉड आमकां, देव आमकां तें आमचें कन्फेशन पळोवन आमी कितें कन्फेस करता तें दितलो म्हणून. तें कन्फेशन आमी करता आमचें मन नवसरूंक. कित्याक
आख्खें जिवीतभर आमी सारला मन आमचें बिलीव करूं हांगासर कितें घडटा पळय ताचेर आख्खें जिवीत आमी सारला मन ट्रेन जाला आमच्या कुडीन कितें घडटा आमच्या फिजिकल एनवायरमेंटान कितें घडटा तें पळोवन ताचेर डिसिजनां घेवपाक. पूण आतां त्याच मनाक आमी ट्रेन करूंक जाय. फिजिकल एनवायरमेंटान कितें घडटा आमच्या कुडीन कितें घडटा ताचेर फोकस करून न्ही पूण आमच्या स्पिरिटान कितें आहा ताचेर फोकस करूं. कित्याक जरी तो जेजूचोच एग्जाम्पल आमी घेतलो जाल्यार फिजिकल वर्ल्डान ताका पळोवंक जातालें की तो 40 दीस जेवंक ना 40 दीस जेवंक ना म्हणटूच 40 दीस तो जेवंक ना. कुडीन ताची भूक लागलेली आसतली ते भूक लागलेली आसतली आनीक कुडीन ताका दिसतालें आसतलें आनीक आनी जायना आनीक आनी कुडीन ताकद उरोंक ना. पूण जेन्ना प्रेशर आयलो देवाचे येवजणे आड वचोंक तेन्ना ताणें फोकस करूंक ना की म्हजे कुडीन कितें घडटा पळय ताचेर. ताणें फोकस केलो की म्हजो स्पिरीट आयज म्हज्या स्पिरिटान आयज देवाची घोटाय आहा आनी ताचेर ताणें नियाळ केलो. तो 40 दीस उपास करतालो पळय फकत तो जेवण आसतना रावूंक नाहलो न्ही. ते 40 दीस तो उपास करतालो जेवण काडून पूण तें जेवण फिजिकल जेवण ताणें रिप्लेस केलें देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक. 40 दीस ताणें ते अरण्यात सारलेले देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक. तो जेन्ना प्रेशर येता देवाच्या उतराचे देवाच्या येवजणेचे आड वचोंक तेन्ना जेजूचो फोकस वचूं ना की आपले कुडीन कितें घडटा. कूड सारकी भुकेल्या थानेल्या कुडीन आनी शक्ती ना ताजेर वचोंक ना पूण ताजो फोकस गेलो म्हज्या स्पिरिटान देवाची घटाय आहा ते घटायेन म्हज्यान फुडें वचत रावंक जाता. ताजो फोकस आपल्या स्पिरिटान जें कितें आहा ताचेर गेलो. हालेलुया प्रेज गॉड. आमी हेच भाशेन करूंक जाय. कुडीन आमचें जायतें घडटा आसतलें दुयेंस आसतलें जॉब गेला आसतलो फॅमिलीन घोव-बायलां मदें ऑर भुरग्यां आनी माय पाय मदें डिफरन्सीस आसतले हें कुडीन घडटा. पूण ताजें सोल्युशन आहा स्पिरिटान. ताजें सोल्युशन आहा आमच्या आत्म्यान. ताजें सोल्युशन देवान आमकां ऑलरेडी दिलां. त्या सोल्युशनाचेर जेन्ना आमी फोकस करता तेन्ना पयले सुवातेर चेंज जाता ती आमच्या मनान. पयले सुवातेर जरी आमी चेंज आनीक कोणाच्या जिवितान पळयता दुसऱ्याक चेंज करूंक सोदता ताजें फळ आमकां मेळचें ना. फोकस जावंक जाय पयले सुवातेर आमचें मन बदलूंक. आमी आमचें मन बदलूंक जाता आनी कोणाचें मन बदलूंक जायना. सो जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता तेन्ना पयलो बदल जाता आमच्या मनान. आमचें चिंतप कित्याचेर दवरलेलें आहा पळय तें आमचें चिंतप दवरलेलें आहा आमी कितें पळयता आमकां कितें फील जाता आमी कितें आयकता ताचेर ऑर आमच्या स्पिरिटान देवान कितें घातलां पळय ताचेर. हालेलुया प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. वोत सिस्टम लागता सगल्याक वोत सिस्टम लागता. सगल्याक वोच सिस्टम लागता. देवाची गिरेस्तकाय देवाचें जिवीत आहा तें आमच्या आत्म्यान घातलेलें आहा. तें जरी आमी आमचे कुडीन अनुभवतले जाल्यार आमचें मन नोसरूंक गरज. आनी तें मन नोसरूंकूय न्हू एक आमकां हेल्पर दिल्लो आहा तो पवित्र आत्मो. कित्याक जितले आमी पळय आख्खो बायबल आमच्यांनी बाय हार्ट जाणो जावंक जाता पेज टू पेज वर्ड टू वर्ड ना. पूण जेन्ना आमी वाचता ताचेर नियाळ करता जेन्ना आमी कन्फेशन करता ते कन्फेशनांतल्यान देवाच्यो बासावण्यो आमकां गोमोन येता देवाच्यो प्रॉमिसीस आमकां गोमोन येता तेन्ना त्यो सगल्यो ह्या वेळार आमकां एका फाटल्यान एक उगडास उरोना जायत.
पूण जेन्ना गरज पडटा न्हू तेन्ना तो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आहा तोच आमकां ते उगडासा काडटा. तोच आमकां ते उगडासा काडटा. जायते पाट पळयलां जायते जाणांक ती म्हणटा हांव कन्फेशन करता पूण तें उगडासूच उरना. एवरीडे हांव वाचतां पूण आयज पासून तें हांव बाय हार्ट नोको. आयज पासून तें हांव बाय हार्ट नोको. एक ताचें रिजन सांग जाता. म्हजे लागीं जालां हांवूय आयज पासून आख्खें कन्फेशन तूं म्हाका बाय हार्ट म्हणूंक लाय अशी नोको. पूण जेन्ना त्या कन्फेशनाचेर हांव नियाळ कोत्तां वाचतनाच लेगून हांव एक पाट आख्खें कन्फेशन लेगून वाचिना. 3 or 4 स्क्रिप्चर पासून कन्फेस केले तेच पोत्तून पोत्तून कोत्ता. आख्खें कन्सर्नींग वरी एंड फियर आहा तें लेगून हांव आख्खें वाचिना जाल्यार 4 स्क्रिप्चर लेगून घेतले जाल्यार ते पासून तांचेरूच नियाळ कोत्ता. कित्याक फोकस आख्खें कन्फेशन कंप्लीट करपा न्हू, फोकस त्या उतराचेर नियाळ करपाक. जरी तर आख्खें कन्फेशन वाचलें पूण निमाणें कांयच उगडास उरोंक ना की ताचेरूच आमी नियाळ करूंक ना जाल्यार कितें फायदो. फोकस जावंक जाय ते कन्फेशन जे आमी वाचता, ज्यो प्रॉमिसीस आमी वाचता ताचेर नियाळ करूंक. जेन्ना आमी तो नियाळ कोत्ता तेन्ना जेन्ना ताची आमकां गरज पडटा तेन्ना पवित्र आत्मोच आमचे भितर आहा तो आमकां त्यो देवाच्यो भासावण्यो उगडासा काडटा. त्यो देवाच्यो भासावण्यो आमकां उगडासा काडटा. हिलींग जेन्ना जाय एक नेगेटीव रिपोर्ट येता तेन्ना पवित्र आत्मा उगडासा काडटा. हिलिंगा वरवीं देवाची प्रॉमीस कितें आहा पळय ती. जॉबा वाटेन त्रास येता, कोण ऑफिसान त्रास करता जाल्यार त्या सिट्युएशनाक फेस करपाक पवित्र आत्मा आमकां उगडासा काडटा. देवाची प्रॉमीस आमकां कितें आहा पळय ती. भुरगीं आयकना, मामी डॅडी लागीं रिलेशनशीप सारकें ना, त्या सिट्युएशनाक फेस करपाक आमकां खंयची देवाची प्रॉमीस जाय ती आमकां उगडासा काडटा पवित्र आत्मा. कित्याक सगळें जें देवान सगळीं बेसांवां सगळीं वरदानां आमकां देवान आमच्या आत्म्यान घातल्या आनी ताची वळख आमकां दिल्या ताच्या भासावण्या वरवीं. त्यो भासावण्यो जेन्ना आमी सोत मानता तांचेर आमी आमचो विस्वास दवरता, वी बिलीव इन दोज, तेन्ना आमकां त्यो भासावण्यो आनी जें कितें आमच्या आत्म्यान आहा तें ताचो फळ आमकां पळोवंक मेळटा. हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी हातून कनेक्शन जाता तो आमचो भावार्थ. भावार्थ जाता तो फोर्स. रोमन्स 4:17 तुमी जाणा आसतल्यात. फेथ कम्स बाय हियरिंग. Faith comes by hearing the word of God. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Because what happens that faith also, to faithui आमच्या आत्म्यान फुल मेजरान पूर्णपणेन घातलेलो आहा. Faith comes by hearing and hearing by the word. बिकॉज जितलें आमी तें उतर आयकता आनी सगळें कितें आयकता तें उतराचेर दवरलेलें आयकता तेन्ना मोनाची नोसरणी जाता. आनी जेन्ना मोनाची नोसरणी जाता तेन्ना आमच्या स्पिरिटान कितें आहा तें आमकां कुडीन अनुभवूंक मेळटा. तो फेथूय आमच्या स्पिरिटान देवान घातलेलो आहा. जेन्ना आमी उतर आयकता आनी सगळें जें आयकता तें उतराचेर दवरलेलें आयकता तेन्ना आमच्या स्पिरिटान जो तो फेथ आहा तो आमचे कुडीन अनुभवूंक मेळटा. हालेलुया. प्रेज गॉड. ओके. प्रेज द लॉर्ड. सो तो फेथ जाता तें ओके. आनीक एक एग्जाम्पल घेतलो. तुमच्या घरांनी टँक आसतली करेक्ट उदकाची. येस. थोड्यांनी तुमी पयलो एग्जाम्पल आयकलो आसतलो कित्याक जायते फावटी घेता आमी हो एग्जाम्पल. घरा कडेन टँक आहा न्हू. टँक आहा
जेन्ना तुमकां उदकाची गरज पडटा तेन्ना तुमी डायरेक्ट टँकान वचून उदक काडटा. ते टँकाक पायप फिट केल्ले आहा आनी पायपाच्या एंडाक टॅप बसयल्लो आहा वय. आतां ते टँक फूल आहा. ओके, टँक फूल आहा. पूण जरी तर आमी तो टॅप ऑनूच करिना जाल्यार त्या टँकाचें उदक आमकां मेवतलें ना. तो टॅप आमकां टर्न करूंकूच जाय, ना जाल्यार तें उदक भायर येवपाचें ना. जरी तर टॅपांतल्यान उदक येना जाल्यार आमी म्हणोंक जायना की टँकान उदक ना म्हणोन. टँक आतां आमचो स्पिरीट जरी पळयलो जाल्यार तो टँका भशेन अगेन परफेक्ट एग्जाम्पल न्हय पूण आमकां समजुपाक. आमचो स्पिरीट जरी पळयलो जाल्यार ती टँक जी आतां फूल आहा. पूण त्या टँकांतल्यान आमी कितें एक्सपिरियन्स करूंक जाय तें कोत्तलें जाल्यार आमी तो टॅप ओपन करूंक गरज. तें टॅप आमचें मन. जितलें आमी उतराचेर सुबेज नियाळ कोत्ता तितलो तो टॅप सुबेज आनी सुबेज ओपन जाता. कित्याक ते मनाची नोसोरणी जाता. दॅट इज लायक द टॅप ओपनिंग. एकाच वाटा जिविताच्या एकाच भागान नोसोरणी जाल्या तो टॅप मातसो ओपन जातलो. मातसो केलो जाल्यार ड्रॉप 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 टीप टीप उदक पडटा न्हू. आनीक मातसो ओपन केलो जाल्यार आनीक नेटान उदक येता. फूल ओपन केलो जाल्यार फूल फोर्सान उदक येता. तो टॅप मना भाशेन आमच्या मनाची जी भाशेन नोसोरणी जावंक जाय ते जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना जेन्ना आमी उतर उचात्ता बायबल वाचता प्रिचींग आयकता तेन्ना जेन्ना आमच्या त्या मनाची नोसोरणी जाता तेन्ना ते टॅपा भाशेन जाता. तो टॅप ओपन जाता. आनी टँकान जें उतर आहा टँकान जी गिरेस्तकाय आहा देवाची ती आमकां व्हांवोन एक्सपिरियन्स करूंक मेवता. पूण टॅप जरी ओपन करूंक ना जाल्यार तें उदक येवपाचेंच ना. आमचें मन जरी फकत हाचेर दवरलेलें आहा जाल्यार हांगासर कितें आहा तें आमकां एक्सपिरियन्स करूंक मेवचेंच ना. ताका लागून आमच्या मनाची नोसोरणी जावंक गरज. कित्याक देवान जायत्यो भासावण्यो आमकां दिल्या. जायत्यो भासावण्यो आमकां दिल्या. आमकां हेंवूय सांगलां की जॉन 14:12 फॉर एग्जाम्पल तो स्क्रिप्चर आमी जायते जाणां जाणा. जॉन 14:12 कितें म्हणटा? पळय जेजू म्हणटा जें कितें हांवें केलां ताजेकीन व्हडलीं कामां तुमी कोत्तल्यात. आनी ताजेकीन व्हडलीं तींच पयले सुवातेर तींच कोत्तल्यात आनी ताजेकीन व्हडलीं कामां व्हडलीं कर्तुत्वां तुमी कोत्तल्यात. हें जेजून सांगलां. हें जेजून आमकां सांगलां. पूण जे मेरेन आमी आमच्या मनाक तें इमॅजीन पासून करूंक जाता. पयलें वाचलें जाल्यार आपणें जें केलां तें तुमकां करूंक जातलें वा तुमी कोत्तल्यात तुमकां करूंक जातलें पासून तुमी कोत्तल्यात तींच कामां जाल्यार आमच्या मनाक तें इमॅजीन पासून करूंक जाता. पयलेंच वाचलें म्हणटोच आरे जेजून मेलेल्यांक जिवे केले, मेळे आत्मे हाल्लेले ते मेळे आत्मे काडून व्हेले. कितलीं दुयेंसां घेवन लोक ताजेशी येतालो. कुड्डे येताले, भेरे येताले, तांचे कान उकडले, तांचे दोळे उकडले. हें आमी कोत्तल्यात म्हणटा हें मनाक आमचें इमॅजीन लेगून करूंक जाता. सो हाचो मिनींग हो की जेजून जें म्हणलां तें रॉंग म्हणोन ना. ती अबिलिटी तो पावर जेजून जरी तो जेजून म्हणलां की आपणें जें केलां तितलेंय तुमी कोत्तले आनी ताजेकीन व्हडलीं कर्तुत्वां ताजेकीन सुबेज तुमी कोत्तल्यात जाल्यार तातूंनय सोत आहा. तातूंनय सोत आहा. आनी तें सगलें करपाक तो पावर आनी ती अबिलिटी आमच्या आत्म्यान ताणें घातलेली आहा. पूण जे मेरेन आमचें मन नोसरूंक ना बिलीव करपाक की आमी तें सगलें करूंक जाता म्हणून ते मेरेन आमी तें करूंक वेंचीत ना. जरी तर हांव बिलीव करीत ना म्हज्या मनान इमॅजीन पासून करूंक जायना की जेजू भाशेन हांवेंनूय वचोन मेलेल्याक जितो करूंक जाता, मेलेल्याक जिवो करूंक जाता. ते मेरेन हांव वचोन ताजेर आनी एक्शन घेवचो ना न्हू. आनी जरी तर हांव म्हणटा की म्हजे भितर म्हज्यान मेलेल्यांक जिवे करूंक जायना, जरी तर हांव तें म्हणटा जाल्यार
हाचो मिनींग हो की देवान म्हाका ती एबिलिटी दिवंक ना ना देवान म्हाका ती एबिलिटी दिल्या तो पावर दिला ती एबिलिटी म्हज्या स्पिरिटान घातल्या फकत ब्लॉक आहा तो म्हज्या मनान म्हजें मन आजून नसरूंक ना बिलीव करपाक की मेलेल्यांक हांवेनूय जिवे करूंक जाता जे भाशेन जेजून केल्या बेरे कान आनी कुड्डे दोळे हांवेनूय उगडे करूंक जाता जे भाशेन जेजून केल्या म्हजें मन आजून ताजेर नसरूंकूच ना जाल्यार जेन्ना हांव तें म्हज्या कुडीन पळयना कान उगडलेले दोळे उगडलेले जाल्यार म्हज्यान म्हणोंक जायना की म्हजे भितर ती एबिलिटी ना एबिलिटी आहा ब्लॉक आहा तो म्हज्या मनान कित्याक म्हजें मन आजून तें बिलीव करूंक नसरूंक ना पूण जेन्ना मन नसरता तेन्ना तो मनीस वचून तें उतर बिलीव करता आनी ताजेर एक्शन घेता जरी तर तुमी कोण प्रिचरांक कोण पास्टरांक प्रिस्टांक पळयतात ते वचून लोकांचेर हात धरता आनी तांकां इमिडियेटली हिलींग मेळटा बेऱ्यांचे कान उकडटात कुडण्यांचे दोळे उकडटात कोणाचे पांय एक पांय ल्हान आसता एक पांय धाकटो आसता दुसऱ्याकीन ते पांय हात पांय लांब जातात कोण व्हिलचॅरार आसता ते इमिडियेटली तांकां तांच्या पांयांक घोटाय मेळोन तांचे कुडीक घोटाय मेळोन ते चलोंक लागतात जेन्ना आमी पळयता ह्या प्रिस्टांक ह्या पास्टरांक ह्या प्रिचरांक तेन्ना हें न्ही की देवान तांकां सुबेज एबिलिटी दिल्या तांकां सुबेज पावर दिला सेम पावर तुजे आनी म्हजे भितरूय आहा डिफरन्स आहा तांणी आपलें मन नसरून देवाचें उतर बिलीव केलां आनी त्या देवाच्या उतराचेर एक्शन घेतलां आमी आमचें मन आजून ते एरियान नसरूंक ना तेका लागून ती देवाची पदवी आमकां आमचे कुडीन आमच्या एनवायरमेंटान आमच्या सरावंडिंगान आमच्या फॅमिलीन आमच्या वावरान ती पळोवंक मेळना ब्लॉक खंय आहा मनान जो कोण आपल्याचें मन नसरता ती जें तांच्या स्पिरिटान आहा जो अधिकार तांच्या स्पिरिटान आहा जी पदवी तांच्या स्पिरिटान आहा ती तांकां कुडीन अणभवूंक मेळटा पूण जो कोण आपल्याचें मन नसरना ती एबिलिटी भितर आहा खरी पूण ते कुडीन अणभवूंक मेळना आनी हें मन नसरपाक प्रोसेस ते एकाच दिसा आयज हांव शिकलो आयज एग्जाम दिली फाल्यां हांव ग्रॅज्युएट जालो तशें न्हू तें तो प्रोसेस ताका लागून दर एक दिसा त्या उतराचेर नियाळ करूंक आमकां देव आपयता आमी जायते पाटी बायबल घेता देवाचें उतर घेता आनी खंयसर आमच्या लायफान ताका फिट करूंक सोदता आख्खें लायफ आहा आमचें काम आहा फॅमिली आहा पर्सनल इंट्रस्ट आहा थंयसर तेलो जागो पळोवन बायबलाक फिट करूंक देवाक फिट करूंक जायते पाटी मन तशें जाता एक्चुअली जावंक जाय बायबल जावंक जाय देवाचें उतर जावंक जाय तो बेस ज्या बेसाचेर उरलेलें सगळें बांदून काडलेलें आहा तो सारको तें सारकें करप देवाचें उतर फिट करप न्हू खंयसर टायम मेवता थिंगा फिट करप न्हू पूण त्या उतर घेवन त्या उतराचो बेस करून त्या उतराचेर सगळें बांदलेलें काडप आनी हें करतलें जाल्यार जावंक जाय आमच्या मनाची नसरणी प्रेज गॉड थँक्यू जीसस ओके हें शिकोवंक कंटिन्यू करुया पूण आतां ब्रेकफास्टाक या ह्या टॉपिकाचेर कंटिन्यू करतलींच आमी या प्रेज गॉड ओके थँक यू फादर थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट लॉर्ड आय थँक यू that you're teaching us with such simple examples all the truths of your kingdom, all the secrets of your kingdom. And thank you, Father, that you are enlightening our hearts and our minds to understand the word which is being spoken. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Father, I make this prayer in the name of Jesus Christ, our Lord.